नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकळेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. विणाल जीवनाचो एक व्हड अध्याय जालो. तिणें केन्नाय आवसुल्या म्हणचेशिले, आमा हांव कितली स्वतंत्र पळय, म्हाका निमगीतले कोण आसा, इत्ते केले इत्त्या केले म्हणटले कोण. आतां दिसता आसा ओह निमगीतली आम्मा आशिल्ली. आयल वे पुता, न्हाल्ली वे पुता, खेल्ली वे पुता, पुता पुता पुता. हे उतरांत कितली प्रिती, काळजी, आतंक. थोडे वस्तू आमकां कितले सुला भायर मेळटा म्हळ्यार ताजी मोल कळना. ते नातेल तावळी ओ हांव कशी भुलींत पडली म्हूण कळटा. तांतू आम्मा प्रथम ती नासतना कळ्ळें ना. आतां ना म्हळेल कितले खोमता. म्हाका बूद भरतले कोनू हे घर सोडून एक दीस भायर गेल्लें ना. हेंच घरांत भोवनू काम करून हड्ड जोरोवन आशिल्ली. आतां ती नातील घर खावच्या येता. कोण ना, कोण ना, शुन्य. भायर गेल्यारय कोणय ना, भितर आयल्यारय कोणय ना. छे कितले वगी मनशाला आयज सरतमू. तो कित्या जल्मा येता. पशु पक्षी क्रिमी कीट सकट जल्मा येताचे. तांणी असहायक गोरवां म्हणके. साधू सरळ हिंस्र पश आसा ती. मृग मनशा मारून खाता ती. दोगांकय बुद्धी विचार विवेचना शक्ती ना. ती शक्ती मनशा मात्र आसा. कित्या तुगेला आजूबाजू पळय, दीन दुःख दरिद्र आसाची, तांकां सहाय करी. तुगेल पोट मात्र भरल्यार न्हू पुरो, अन्यकलेली भूक समज. तिका केन्ना न्हीद पडली की कळ्ळें ना. माद्दूक 7-8 म्हयने तावन समकट जावन काम मेळनाशिल्लें. नागेशाकय तशी जालेलें. हक्का आनी ताका कितलो फरक, अजगजांतर. हो एक दिसू अम्माचेरी आक्काचेरी कोप्पनी. अम्माक वखद हाडचे, उडगासान दिवचे, फलवस्त हाडच्यो, वांटून खावचे. ताका सम जोडिना म्हणून बेजार एक दिसूय दाखोवन दीन ताणें. संदर्शना वचूक ताका व्हाण पुरो. कितें सान काम करून थोडी कमाय करता. आतां चांग कंपनींतू व्हड काम मेळ्ळें. 10 दीस भितरी जॉयन जावका खंय. दूर रूर केलां तूं. आका तुका सोण कशी वच्चे. हांव काम नाका म्हणचे वे, विंगड मेळटले म्हळालो. नाका माद्दू, आतां वच तूं चांग कंपनी. दुसरी नोकरी केन्ना खंय म्हूण कोणा कळटा. मन नातील मनान तो भायर सोरून गेल्लो. मिगेल नोकरी खायम जाल्ली की तूं मिगे लागीं येवन राबचें म्हळालो. चेल्ल्या वर्स 24 जाल्लीची. येद्दोळू एक दीस घर सोडून अनुभव नातिलो. ताका धैर्य दिवचे खातीर तोंडा वयल उलयली. पळोवया माद्दू तांत कितें. तिका घरांतू भंय म्हूण दिसनी. उपगणी ताजे फुडें ना. आम्माल उडगास येता तें सहज. ऑफिसांतू बराबरी काम आसा. रात्री घरा आयली की फायची तयारी जावका. फाल्ली जाल्ली की ऑफिसा वचची तयारी. वेळ कशी वत म्हणू कळना. जाल्यार हृदयांत एक स्पंदन. आपण्यान दीन दलित दुःखी खातीर इतेय तरी कर का. पळोव भितरी आयुश्य सरता. खर्च उणी जाला. आतां बरो एक जीव मात्र. दुड्ड वट्टुकोन कितें करचें. माद्दूल पत्र येता ती. तो खंय जाल्यार मेळनू कोरनू वच्चे चेल्लो. प्राय सान, गूण प्रबुद्ध, विचार परिशुद्ध, दूर सांगचे अभ्यासू ना. ताका बरो मित्र मेळ्ळा खंय. सकट विशयान सहाय करतस खंय. नोकरी बरी आसा, गांव बरो आसा. अशी हर एक बरें बरें बरें. अरे बाळा तूं बरो आसा तशें तुका हर एक बरी दिसता म्हूण विणाल मना येता. की आक्काक किती येच्चें नाक म्हणून अशी बरयत आसता की कोणा गोत्तू. इते जावो मेळून वच्चू चेल्लो हुस्क ना. 6 म्हयन्यान नोकरी खायम जाली. 1.5 वर्स जाल्ला मात्र. आश्चर्य. एक दीस सुद्दी खबर ना. माद्दू घरांत प्रत्यक्ष. तो संतोश रास म्हणून तोंड सांगता.
चिकेच काळ दिसता आईलो दण असतलो अंगान आशिल तशी येस. इत्ती माद्दू इत्ती खबर तुक पळोवन खुशी जाता आश्चर्य जाता. वय अका खुशी खबर घेवन आयला. तुक बरी चेल्ली मेळ्ळी न्हय. भर चल मेळ्ळा आका. म्हाका मस्त सहाय करता म्हूण हांव बरयला पळय तोची. भारी चांग मनीशू आमगेल वरीची. ताका 3 भयण्यो. धाकली भयणीक आनी हाका 14 वर्सांच फरक. आवसून मरणशयेंतू भास घेतील कै. 3 चलयांक विवाह कोरनू बामणा थंय पेटोवन मागीर हाणी विवाह कोरका म्हणू. धाकली ती विज्ञानी. हो नाका तो नाका म्हणू तिने 28 वर्सां विवाह कोन घेनी. हाका तिणे मस्त सांगले हांव कुमार आस स्वतंत्र आस तुका अनुमती दिता तू विवाह कोन घे दिल्लेल भास पालन कर का म्हणू. हो तशीची आतां हाका 45 वर्स. तुकेल पशी 1 वर्सा होडू. एक भयणी गल्फांतू दुसरी ऑस्ट्रेलियांतू तिसरी अमेरिकांत आस. बामूण चेडवा सांगत आस ती. आमगेल विशय आयकतरी पळोवया अक्का लागीं उलोवन यो मागीर म्हाका तिगे लागीं उलोवका म्हळालो. बरो चल्ला का. फोट बी हाडला. लक्षण आस. भयण्यो ताका विंगविंगड चेल्यो दाखोवन दिता आसाची. गुर्त नातील चेलयांक घंटावन घेना काय तो विवाह नाक म्हणटा. ताणें एक उसरार जाय तितले सांगले. कितली खुशी विवाह जाल्ल्यावर खुशयेन फुल्ला. वीण दृढ आशिल्ली. दृढ स्वरार म्हणाली माद्दू तुमी पुराय अक्का व्हरडीक म्हणटना तिगे लागीं एक उत्तर निमगी लावे. ती करून घेत की ना म्हणू तिगेल मनांत कितेंस पळोवका म्हळी आलोचन केल्या की. ती थोड येत्तर स्वरार निमगिता. ताका आश्चर्य. इत्याका आम्मान तुगेल खातीर बांय तू गरुड पाताळ घावन सोदील म्हणके गांव भर सोदले तावळ तू उरलयल ना. वय हांव उरलयल ना. हांव अविवाहित राबता म्हळ्यार तिका व्हड आघात जाता आशिल्ले. ताका कारण तिची म्हणलेल पापप्रज्ञन मांद्री घेत आशिल्ली. ताची पशी म्हाका चेल्लो सोदीत चालतान पेलतान भोवन 4 जनाल्या उरलोवन आसूची चांग नवे. तिगेल प्रयत्न जयशील जातान पळोवया म्हूण हांव न्हू बशिल्ली. आका हो चेल्लो कितलो बरो गुणाढ्यो लाल्लोचे स्वरारी उलोवच्या पळयता. तेणी स्थिर ध्वनीन सांगले माद्दू हांव विवाह कोरून घेना. ताका कितली निराश जाल्ल्या म्हळ्यार सोर पोवन गेल्या म्हणके भायर येना. कश्टान म्हणटा. सानक्का लागीं श्रीपती भावाजी लागीं उलयता. ताका दिसता आस की आपण सानू श्रीपती भावाजीन उलयल्यार समजता म्हणून. नाक माद्दू सटांक कित्या बाद दिता. माद्दू उज्ज लागील राज्य जोडून वतरी थंय उरचो गोब्बर मात्र. बम्मूण जावका संसार कोरका म्हळेली इच्छा केन्ना की उज्ज पोवणू लासून गोब्बर जाला. लवलेश बेजार ना दुःख ना स्पष्ट उत्तर. फलफल्यार आयला तुका कापी दिवची सोडून सुक्की परडी घेवन बसल्यावरी जाले. यो भितर यो. ती वासरी वता. आईल वाटे सुंक ना म्हळे म्हणके माद्दू वापस वता. वीणा सुरेखाक सकड विशय बरयता. ताजी बरशी माद्दूक एक गळ्या घंटायल्यारी आपणाल जबाबदार जाल्ली खंयची चांगी शिकील आसल्यार पळय म्हूण बरयता. वर्स भितरी सोयरीक जाल्ली. श्रीपतील मावशील सुन्नेल भयणी इंजिनियर चेल्ली मेळ्ळी. परिचित गुणाढ्य श्रीमंत साधारण सुंदरी. कळ्ळी की माद्दून कुसू केले. मस्त प्रतिरोधी येणी आक्कान सांगील चेल्ली ताका पास. केन्ना म्हणकेची नागेशान मधून येवन चंदकार सोन दिल्ले. सुरेखा श्रीपती चेरडू वयायिलींची. शीला बामणाक धुवे घेवन येयली. वरांक घर भरवणे ते दुसूची कुटुंबाचे सहमिलन. वट्ट वाडील घरांतू वट्ट बैसून जेवलींची. कितलो आनंदू कितलो गलगलो. अहित उत्तर कितेय जालनांची. विणान अवसूल आटो कोरून तुप्पाचे दिव जळयलो जाले. वारडिकेच संभ्रमू सडगर पूर जाले. सक्कड तांतांगेल घराक गेल्लींची. माद्दूक वच्चे ते दिसू दोळे भरून येता ती. कशी केल्यार तागेल मनान तावनू आक्का एकाकी जाल्ली म्हणील भावना काडूक जायना. भरील घर आशिल्ले. आतां तो एक जीव उरलो. तो गदगद स्वरार सांगता आका तूं आमगेल्या येवन राब. माद्दूल भावना ती समजता. ताका मनान कित्या दुखी दिवका. जायत माद्दू पळोवया शांत स्वरार म्हणता.
श्रीपतीनं सुरेखान बी आपयला. तिगेल मन मात्र विंगड रितीर विचार करता. आयशान तुले दीस सरत असती, इतेय केल्ली ना म्हूण दिसता. समाजमुखी काम करका, कंगाल निर्गतीक बायलांक, विधवा स्त्रींक आधार जावका. स्त्रीक कितली समस्या सची. स्त्रीक व्हरडीक म्हणची त्या म्हणू आत्त समजण येता. विवाहांतू तिक रक्षण अस, भद्रत अस. तिगेल बामणू, चेरडुव, माय माव, नणंद, देर अशी हे कुटुंबे थावनू तिक रक्षण अस. हर एक गृहिणी योग्य रितीरी हे परिवारांतू मेळन गेल्यारी ते एक आदर्श कुटुंब जाता. असल कुटुंब समाजाच्या आस्ती आणि समाज देशाच्या आस्ती. देशू घट्ट जाता. सगळ्यांक हे भाग्य असवे. ऑफिसांतू कितले नतदृष्ट स्त्री असता ती. विनुता दिसान दीस रडता. तीन दनपार हाडचे टिफिन बॉक्स शीत, सारू आणि लोणच्या आंबोली. विधवेक खावन जेवणू मद येऊनही खै. विचित्र तिगेल भाऊजेल राज्य. जातीक जाती वैरी, स्त्रीक स्त्री शत्रू. असल घरांतू ती जवस्त कशी असतली. उज्जनातिले चरचरीच भज्जून खात्ता. हिक 32 वर्सारी बामून गेला. तो धुरा कारखान्यात आशिल्लो. हार्ट अटॅक येतले म्हूण डॉक्टरान जागृत सांगिले. आयकनी तशीं जालें. तो सुंटलो, स्वर्गा गेल्लो आसतालो. हिक नरकांत घाली. धर्माक शीत घालनाची, अर्धा पशी चड सांपोळू वसूल करताची. तिगेल 2 चेल्ले आसाची. ती चेरडू विनुताल दोळ्या मुखारी होड जालेलींची. हिणेच हांडी मारून होड केलेलींची. आतां तांकां 14-15 वर्स. तांकां शिकोवचें आस. ती 4 पटी निलकून वता. संशय सूर जाला. विनुताक 40 वयर 5 चलता. भो दुःख पावता. आका घरांत एक बांय आस. नित्य पळोवचें. उड्डू धैर्य पावना. आका बांयची उद्दां थंड आसतवे. विणान धैर्य दिवचें. ओतायन शीत रांदय दिवची. विनुता दीस एकलेक आसना गो. खंयचेय रितीर विमोचन मेळटली. अवसरे नाका. आत्महत्या महापाप. 7 जल्माक फाटी धरता म्हणटात. थोडे धैर्य दिवचे, थोडे भिवोचे. मन दुखता ते रडता. इतेय चड उण जाल्या रे. आपण्यान घरांत इत्या राबोवन घेवच्यानच. अशी असहायक दुःखीत ही एकलीच न्हय, वेगळी 4-5 आसती. एकलेक आश्रय दिल्या रे तांणी. आका आका म्हूण फाटी लागल्या रे. इती करचे. घरांत 4 कूड आसती. 8 मांची घालयत. नागेशाल कूड सान सपूर मांची घालका. जेवणाच कूड वासर आस. कोमोडू आणि 3 घालका जातालो. छे मिगेल विचार पाट्टनातील रेलशी वतस. घर कोणाले मिगेल एकले लेच नाही. म्हाका खुश आईल वैरे वापरूच जायना. 5 वांटेसची. नागेश भोड्ड धरतालो. अशी तशी पळोव भितरी म्हाका 50 वर्स जाता. ती काम सूर कोरून 30 वर्स जाता. पूर जोडलो दुड्डू. जीवन भर पुरो. आणि काही गुड्ड्या माती म्हाविल्यावरी हे इत्या जीवन लेक्कापशी चड दुड्डू इत्या करच्यो. नाना दीन दुर्बळाल खातीर काम करका. निर्गतीक स्त्रियांक आश्रय दिवका. कशी तिका न्हीद पडता. ही आलोचना कीडशी माती खाता. कडे पक्ष विनुता बचाव करका. गांवांतू लेडीज हॉस्टेलान जाग ना. तिका आपण्या थंय राबोवका. नागेशान गलाट करना तशी पळोवका. घरा मोल बांदून तागेल वांट्याच रुपये दिल्ल्यारी घर स्वतंत्र जाले. ही आलोचना घट्ट जाली की भू वहिवाट करचे मनशाक आपोवन घरा मोल बांदयता. 20 सेंट्स जागो आतां 15 लाख रुपये विकून दिवका वेमा तो निमगिता. कमिशन 1% तीन नाक्क म्हळे. कमिशन थोडे उणी कोरया म्हणता. ताका तागेल पोट्टाची आलोचना. 3 लाख नागेशा दिवचे. तो ऐकत की ना की. आतां कितें लढाई चिडाय ना तशी नुतच आस. हे नुस्ती लढाई नांदी जात की म्हणून मन थोडे मागशे सरता. थोडे काळ आलोचनाची जाली. मागीर दिसता हांव मागशी मुखार पळयत दीस काडतना विनुताल अवस्था खंय पावत की कळना. जेवण पावना नातिले नोणचे मळेले अदगती वर जातले. एक जीव बली जावचे फुडें मिगेल आलोचना कार्यगत जावका मळेल निर्णय घेता. नागेशाल नंतर बाकी 3 जनाल विचार आस. धैर्य कोरनू नागेशात येता. पुण्यात्मू घरा कडेन आस.
तागेल मूड सम ना मिळेल भावना तिक येता सीधा विषय येता. नागेशा, घरांत हांव एकलीच आसा. ते प्राक घरांत तूं मधूक घेवन रब्बू खंडीत येना. ताका मोल धरून तुगेल वंट्या रुपयो तुका दिता. बाकी सगळ्यांकय तशीं दित म्हूण लेखला. 15 लाख मोल बांदला. मधू भायर येवन हांसत बसल्या. ती नित्य सुखी, आंगान भागल्यावरी दिसता. इथे जावो हस्ती भागल्यार कोडक्यां वत्तवे म्हणटा ती. नागेशू थोडेसो जगवलावरी दिसलो. तोंडार ते दर्प अदप ना. नागेशाल माव गेल्ला. 2 वर्स जाल्ली. आतां मांयक केन्नाय हुशार ना. वर्स 70 चलता ती. नागेशाक मनान तूं भंय रिगला. एक दीस माय मरतली. हे रावळारांत कोण रपचे. म्हाका कितें चडूण जाल्यार मधूक कोण. ती भांगर खंयचे पित्तळ खंयचे म्हूण कळना नातिली मुग्ध बायल मनीशी. हे रावळार 3-4 कोटी दुड्ड घेवन इत्ती करतली. कोणय गळ चिरडून जीवशी मारतलींची. देवा, कसल जीवन हे. मध म्हळ्यार ताका भारी प्रिती. बरे गायशी. ऊट म्हळ्यार उठायता, बैस म्हळ्यार बसता, निद्द म्हळ्यार निद्दता. हे पुराय भोग भाग्याक कारण तीची. म्हाका चेलियाल पिशिना. हांव मांस खायना, बाटली घालना. केवल दुड्डू. लक्षाधिपती, कोट्याधिपती जावका, नौकर चाकर व्हड मनीस जावका म्हणली आशा पिशेशिले. मधु निमित्त पुरा प्राप्त जाले. हांव इत्या तिगेल दिकान लक्ष दिली ना. तिक योग व्यायामा क्लासा घालीत आशिले. हेल्थ क्लबा जोडाईल जाल्यार जात आशिले. सभे समारंभाक एक दीस व्हेल्ली ना. इत्या ती तिगेला अम्माल वटू संतुष्ट आसताली. हांव स्थानमान घेवन दुड्ड करूक पडलो. चेरडू जावका म्हूण दिसनी. योग व्यायाम केल्यार मधुला आंग जिरत आशिले. संतान बी जात आशिल्ली कितकी. आतां ती कितले संतोशान हेल्थ क्लबा वता. आंग थोडे जिरला. तिक 40 वयर 2 वर्स जाली. हे प्रायेरी चेरडू जायच ना. जाल्यार सक्कड विशयान थोडं सुदारण दिसता. कॉन्वेंटा गेलेल्यान इंग्लीश उलयता. नागेशान तिगेल दिकान विशेष लक्ष दिवच्याक सूर केला. हे वेळेर कळून येईल की ताका डायबिटीस आस, बीप आस म्हणून. जीवना शैली निमित्त हे येत खंय. कामाचें ओत्तड, वेळ काळनातील खाण जेवण, ते वंशपारंपरी बी येतल म्हणलें. ओ आम्मा आशिले. जल्मभर वखदां मात्र खावका खंय. पोट्टान ताक भंय लागला. देवा, म्हाका दीर्घायुस दी. म्हाका कित्ती जाल्यार मधूक कोण. दुडवाचे पित्त अदप देंवला. नांकारी मस्तिल्यावर जाला. विणान लेखील सम्म. तागेले हे मनस्थितींतू ती ताका पळोवची आयली. तिगेल उत्तर आयकून तो तिक्क पळयता. ताका आश्चर्य जाता. ती कितली थंड दिसता. दोळ्यांत उजवाड आस, कंठ शांत आस, तोंडार एक कळ आस. सकळापशी चंदी शिला. बण्णू, आंगलोटू, नांक, दोळे, वोंट जाल्यार ही हिगेल कळा शिलाल तोंडार ना. हो उजवाड ना. ही कितली उक्ते उलयता. तिगेल मैत्रिणीक घेवन घरांत राबता खंय. आदाय जालो. मांतारपणाक आधारूय जालो. बुद्धवंती. कोणालेय वयर आरभार ना. क्षणा भितर तागेल मनांत तितले विचार घुंवता. तो सांगता, मांतारप्रायेची योजना न्हय वे. तशें म्हळ्यार तिका फक्कनी अर्थ जायनी. हांत तुगेल रक्षणाय आसूं न्हय. बरी योजना, आधार जालो, आदायूय जालो. ताणें सांगू ते दोळ तिका हांत तिगेले रक्षण आस म्हणलो अंशू दिसनाशिलो. आतां एककाला आश्चर्य आनी संतोश जाता. वय नागेशा, बाकी जनांकय दुड्ड दिवका न्हय. वय दिता. तुगेल एक सुरवेक संदाय कोरया म्हूण लेखले. चेक बरोवन दिवचे वे. मिगेल हक्कू हांव सोण दिता. वकिला सांगून ताजी पत्र करयता. तुगेल दुड्डू म्हाका नाक्का. नागेशा, ती मिगेल रुपय न्हय. तुका न्याय जावन मेळका जालो वांट तो. ते हांव खायना. म्हाका धर्म मार्गार चोलका. तो एक सम तिगेल तोंड चोयत आशिल्लो. शांत स्वर, शांत उत्तर, शांत मुखचर्या. बहुतेक ही शांती खंय आस म्हणून सोदीत आशिल्ली दिसता. तिणें कसल म्हणलें, वय धर्म मार्गू. हे धर्म मार्गारी ही चल्ल्या. हांव इत्ती केले. हिजी मात्यारी सर्व जबाबदारी घालून सक्कड फापूण घेवन फुटच भायर पडलो. तिणें सुरेकाल विद्याभ्यासू, विवाह, माद्दूल विवाहू, विद्याभ्यासू अंतवरेन आवसू पळयले.
दोन पावटी घरा बागलांत येवन आवसूल अनारोग्याचे विचार सांगलो. धर्म मार्ग वय ही तिगेल शक्ती, हे आत्मबल आसतले. तोंडार कशी उदेन दिसता, कितले धैर्यार उलयता. तागेले चित्त फलकारी रप रप येवन दृश्य मारताले. पुराय तागेले उसला उसळ दाखयता. ना, हांव दुड्ड घेना, हांव मस्त चुकून आसतलो जाल्यार आत्त म्हाका वांट नाका. वीणा आलोचनेंत पडली. हे उतरां मागशी पश्चातापाची ध्वनी आसवे. दुडवा पिशी सोडलावे. मोगान सांगतस, कितलो मोवाळ स्वरू. मधू, आका काप हाण दी. ती हस्त बशिली, हस्त उठायली. आका, नागेशाल तोंडात हांव न्हू आख्ख मळल शब्द. तिका श्रीपती लुडगास येता. ताका पत्र बरोव का, आईचे विशय सांगू का म्हूण दिसता. सकडांक पत्र घालता जाल्यार नागेशाल विचार बरयना. हे बरयल्यारी परोक्ष जावन तुमी पुराय अशी करात म्हणून सूचन दिल्या वरी जायना. एकल्या पशी एकल्याल जवाब पळयल्यारी मन भोर नेता. हृतपूर्वक बरयला, आमकां वांट नाका. आमी वकिला लागीं निमगून सत्ता सोण दिल्ले पत्र पेटयताची. विणा दिसता तिण विनुता आश्रय दिवका. इतेय दुरंत जावची पयलेची तिका बचाव कोरका म्हणून एक पाऊल दवरले. देवान 4 पाऊल मुखार येवन सहाय केलो. सगळे घर चांग कामा खातीर स्वतंत्र जाले. एदोळताय तुम्ही नावाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो आयकत आशिल्लींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेची वेळेरी ऐकूया. नमस्कार.